हांव म्हणलो अहम भाव आसल्यार आमचें जिवन मुखारसून व्हरता आसतना तितलें रुचीक जायना. कित्याक की म्हळ्यार पळय मोगाचें न्हू, जायते जाणांनी म्हणचें आसा हांवें केल्लें जावंक पुरो आमी थोडे फावटी करूंक ना जाल्यार हांव म्हूण दाखोवच्या खातीर हांवें केल्लें म्हणटात. थोड्या जाणांनी दाखोवचें आसा हो माड हांवें लायिल्लो, हो पणसारूक हांवें लायिल्लो. पोरे खेळान गेलो हांव एका कोवेंताक वेता आसतना सिस्टर म्हजे सांगत आयले म्हणून फादर हो पणसारूक गोत्ता कितलो पयले फर्स्ट टायम म्हाका हांगा ट्रान्सफर जावन आयिल्ली न्ही तेदळ हांवें लायिल्लो. आतां पणस पळया फादर हांवें लायिल्लो. आमकां एक संवय आसा कित्याक की म्हळ्यार पाद्रबांगांनी सिस्टरांक भुरगीं ल्हान न्ही त्या देखून आमी माड आनी माडी आनी पणसारूक आंब्यारूक बरें 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 न्ही म्हूण सांगना, पूण हांवें लायिल्लो हांवें बांदिल्लें हांवें लायिल्लो म्हूण आमी तेंत काडून बसले. हांव तर आमच्या जिवनांत तितले एक स्वादिश्ट रूच पळोवंक मेळना कित्याक हांव व्हड जाता. सगळ्यांक भोव वापरपाचो दीस मागता मोगाचें न्हू. जेजू आमचो मोवाळ इश्ट खाकूदार राखणदार आनी वैज आमच्या सांगाता सदांच आसा. जेजू आमच्या लागीं आसतना आमी भियोवची गरज ना म्हणटा. आनी त्या दोरी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा. वेन जीजस इज नियर देर इज नो फियर. कित्याक हें सिसांच्या जिवनांत जाल्लें जावन आसा. त्या देखून जेजूचो आनी आमचो संबंद लागसिलो जालो जाल्यार एक जालो जाल्यार त्या दळा आमी भियोवची गरजच ना. कित्याक भे देवाचें न्हय, भे थोडे फावटी आमचे जेवसारान आमचे थंय घालचें जावन आसा. जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी भे दिसता म्हजे थंय कितें जाता म्हाका कितें जाता म्हणल्यार एक भिरांत आसा. ही भिरांत थोडे फावटी येता आसतना आमचे थंय आसले ते एक व्यक्तित्वाचो चारो इल्लो हालता म्हूण येत. त्या खातीर आमी जेजू सांगता आसतना जेजू आमच्या सांगता आसतना आनी आमचो संबंद बरो जाता आसतना कितें जाता म्हणलें आमी पळोवया. जुआंचो वांजेल 15 अध्याय 1-7 वळींत आमकां आमचो संबंद देवा लागीं एक जावन रावल्यार कसो आसतलो म्हणलें दाखोवन दिलां. तें आतां आमी आयकुया. जुआंचो वांजेल 15 अध्याय 1-7 वळ. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक पांटो तो कातून घालता आनी फळ दिता तो हर एक पांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतालो. जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी पांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वर्त्या बरवशान वर्त्या बावरतान वर्त्या पातयेन आमी म्हणोंक आसा हालेलुया. कित्याक आमी पुनर्जीवन जाल्या जेजू क्रिस्ताची वर्ती भुरगीं आनी पुनर्जीवन जालो जेजू क्रिस्त आमचें जिवीत. त्या देखून जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण आमच्या जिविताक वर्तेपण हाडटा आनी तसलें वर्तेपण आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण भरती करता. त्या देखून आमी म्हणटा फुलनेस म्हळ्यार जायतें बरेंपण आमचे थंय भरती जावन येवचें आनी पुनर्जीवनपणा देखून हें भरतीपण आमचे थंय जाल्लें जावन आसा. तर मगेच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी पळोवया आमचे थंय संबंद आसा जाय. आनी हांवें पयलें म्हणल्या पर्यंत जेजू आनी आमचे मदलो संबंद कशें आसा जाय म्हूण पळोवचें पयलें सामान्य जावन आमी पळयलें जाल्यार 4 तरांचे संबंद आमी रचयत. 4 तरांचे संबंद. ते समस्त संबंद आसात पूण ते सगळे सांगूंक गेल्यार वो मस्तो जाता. त्या देखून 4 तरांचे संबंद आज आमी पळोवया.
पहिलो संबंध जावन आसा आई अँड आई, हांव आनी हांव. पळया, हांव आनी हांव तुमकां कळीत आसा. हांव आनी हांव म्हळ्यार कितें जाता? हांव आनी हांव म्हणून आमी हेरांक पयस करून म्हाकाच वर्तो करचें जावन आसा. आनी हो संबंध आमी पळयलें जाल्यार चड जावन आमी म्हणटा आय सिकनेस म्हणटा. आय सिकनेस म्हळ्यार दोळ्यांचे सिकनेस न्ही, कॅपिटल आय. आनी दोळ्यांच्या सिकनेसाक थोडे फावटी म्हणटात कॅरेट केल्यार बरें जाता, पूण ह्या आय सिकनेसाक कॅरेट केल्यार जायना. कित्याक की म्हळ्यार हे आय सिकनेस आसा पळय, हांवूंत व्हडलो, हांवें सांगिल्लें जाय, हांवें मात करचें, हांव हांव. त्या देखून गौतम बुद्धा म्हणटा हे हांव म्हणलें आसा पळय तें पयलें तुवें काण मारून उडय जाय म्हणटा. पूण आमच्या तात्कालीक ह्या संवसारांत कितें जालां? हांव म्हणनातल्या थोड्यांक कितलो राग येता न्ही. ह्या दिसांनी फंक्शन आसात, मस्त फंक्शन आसात, तातूंत कितेंय बाप कन्फ्युजन जावन इल्लें भियेंत म्हणल्यार बरी. एकल्याचें नांव सोडलें जाल्यार 10 गालाटो म्हणून पळयल्यार पुरो. म्हाका गौरव दिवना, म्हाका मान दिवना, म्हाका चेंबू दिवना, म्हाका पानपोट दिवना. देवा हांव. इतलीं जाणां आसात, 1000 जाणां मदें बाप ताका तें कन्फ्युजन जावन सोडलें म्हणना जाल्यार तें विसरूंक तयार ना. हांव म्हणलो अहम भाव आसल्यार आमचें जिवन मुखारसून व्हरता आसतना तितलें रुचीक जायना. कित्याक की म्हळ्यार पळया मोगाचें न्हू, जायते जाणांनी म्हणचें आसा हांवें केल्लें जावंक पुरो. आमी थोडे फावटी करूंक ना जाल्यार हांव म्हूण दाखोवच्या खातीर हांवें केल्लें म्हणटात. थोड्या जाणांनी दाखोवचें आसा हो माड हांवें लायिल्लो, हो पणसारूक हांवें लायिल्लो. पोरे खेळान गेलो हांव एका कोवेंताक वेता आसतना सिस्टर म्हजे सांगत आयले म्हणून फादर हो पणसारूक गोत्ता कितलो पयले फर्स्ट टायम म्हाका हांगा ट्रान्सफर जावन आयिल्ली न्ही तेदळ हांवें लायिल्लो. आतां पणस पळया फादर, हांवें लायिल्लो. आमकां एक संवय आसा कित्याक की म्हळ्यार पाद्रबांगांनी सिस्टरांक भुरगीं ना न्ही, त्या देखून आमी माड आनी माडी आनी पणसारूक आंब्यारूक बरें 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 न्ही म्हूण सांगना, पूण हांवें लायिल्लो, हांवें बांदिल्लें हांवें लायिल्लो म्हूण आमी तेंत काडून बसले. हांव तर आमच्या जिवनांत तितले एक स्वादिश्ट रूच पळोवंक मेळना. कित्याक हांव व्हड जाता, हांव सगळें कोयंत आसा सम अन्ना प्रायरी आमची ती हांवें बांदिल्ली, हांव आसतना केल्लें जाल्यार देवान तुका दिल्लें तें दिरवें देणें तें करूंक देवान दिलां तें देणें. भोव अपुरबायतरान सांग थँक्यू जीजस म्हाका एक चान्स दिलाय तुवें. पूण हांवें तें कडेन सांगून हांवें तें केल्लें, हांवें तसो जाय, म्हाका एक रूम तुमी दवरी जाय, हांव येतना दार उक्तें करीत जाय, नातल्यार हांव म्हणून सोडचो ना, म्हाका केदळ जाय तेदळ हांव रिकतां. सोरे हांव तें रिगोंक मोग्याच्या वाहनांनी मेळ्ळी न्हू. जायते फावटी आमी अशें चिंतून आमी आय सिकनेसांत इतले मेतेर जाता की मागीर एक कुड्डे जाता. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें जाय पॅरीश कावन्सिलांत हांवें सांगिल्लें नातल्यार पाद्रबान आयकनातलें ताका हांगा जावन ट्रान्सफर करत हांव. पळय हे कलेकार वो बिस्प जाला आतां, प्रोविन्शियल जाला तो सगळ्यात. त्या खातीर आमी थोडे फावटी कितें करता आमचो स्वार्थ फायदो उठोवच्या खातीर थोडें फ्रेंडशीप करून दवरता. फादर पाद्रबा विशयांत सांगूंक या आनी कोणा विशयांत सांगूंक आनी तांकां नाका जाल्यार उपात्र दिवंक. अरे तुवें पॅरीश कावन्सिलांत आसचें, ह्या फायनान्स कमिटींत आसचें, उपात्र दिवंक न्ही, तूं व्हडलो म्हणूंक न्ही, तुजी सेवा दिवंक. आनी तुजे सेवेद्वारी ती पॅरीश ह्या पिरगज बरी जिवाळ जावंक. खंयच्या पंगडांत तूं आस, तो पंगड बऱ्या तरान जायचे जाल्यार तुजें हांव म्हणलें चलना. हांव म्हणलें कुड्डेपण म्हणयात. कित्याक इट इज ए ब्लायंडनेस आनी हें कुड्डे सिकनेस. थोड्यांक ते सिकनेस जायते आसा मोगाचें न्हू. आनी हांव म्हणलो जिनस घेवन थोडे जाणची येतात ह्या देखून हे हांव म्हणलें आसा पळय तें पयलें पयस तरेचें. गौतम बुद्धा म्हणटा हांव म्हणलें सकला चड, हांव म्हणलें सकला चड आनी हांव गेलो जाल्यार खंडीत जावन वतालो. एका टिचरीन हेवटी विचारलें जावन आसा भुरग्यांक सगळ्या भुरग्यांक विचारलें. आनी ती टिचर म्हणा लागली सर्गाक कितल्या जाणांक वचोंक जाय. आनी भुरगीं बुरां म्हणा लागली येस आय वॉन्ट टू गो.
भुरग्यांक बारी खुशी पळय सर्गा कोणाक वचोंक नाका. द वे टू हेवन इज हेवन ते मागीर कळचें आमकां. जाल्यार हर एक लागीं वचोंक जाय, सर्गा वचोंक जाय. आनी अशें म्हणटाना एक पंथा कॉर्नरान बसलो भुरगो ओगेच बसला हात धुवन. टिचर म्हणा लागली सगळ्या जाणांनी हात उखल्ला. हो एकलो कितें हाका कितें हें कोणा वचोंक जाय की कितें म्हूण चिंती लागली. आनी उरल्यांक पुरो बसोंक लागली. स्टँड अप म्हणा लागली. उबे रावलो. हाय सगळीं जाणां सर्गा वेताना तुका सर्गा वचोंक नाका, तुका खंय वचोंक जाय म्हणा लागली. तो म्हणा लागलो हांव गेलो जाल्यार गेलो, हांव गेलो जाल्यार गेलो. टिचरी राग येयलो. अरे वो इतलो ल्हानसो पिलो म्हज्या दोतोनीच्या क्लासींत आसा आनी म्हाका उडापे उतरां दिता न्ही. इल्लें ताचे आन्सरीका बरें लागोना. हिका राग येयलो आनी म्हणालो कितें म्हळें हांव गेलो जाल्यार गेलो. ही आतां बारी राग येयलो लागीं गेली आनी म्हणा लागली काल म्हण चिंतलाय टिचरीक तुवें अशें जाप दिवची की हांव तुजी दोतोनीची टिचर आनी म्हाका तुवें अशें जाप दिवची की. परतून म्हणा लागलो हांव गेलो जाल्यार गेलो. आतां टिचरीच कन्फ्यूज जाली. वो सांगिल्लें सांगता कितें करचें काय म्हूण चिंतून टिचरीन इमिडियटली सांगलें भुरग्या कितें ताचो अर्थ कितें. इल्लें गरजवणींत घालून सांगलें कित्याक म्हळ्यार तो सोना काडलें तिका गरजवणी घाली. ताचो अर्थ कितें ते तो भुरगो बऱ्या अमरूक आसो दिवन मोवाळेन म्हणा लागलो टिचर हांव म्हणलो हांकार म्हजे तावन गेलो जाल्यार, हांव म्हणलो मनोभाव म्हजे तावन गेलो जाल्यार हांव सर्गाक वेतालो, हांव गेलो जाल्यार गेलो. हांव म्हणलें हांव बावा आई म्हणलें सबळें तें वचत जाल्यार हांव वेतालो. टिचरी कितें सांगचें म्हूण कळोना. तो सोंग नाका जालें त्या देखून हां जायत जायत बस. पूण भुरग्यान सांगिल्ले विशयांत उपरांत तिणें लाटो केलो आनी म्हणा लागली खंडीत जावन भुरग्यान सांगिल्ल्यांत इतले बरो एक अर्थ आसा हांव गेलो जाल्यार गेलो. मोगाचें न्हू हें हांव म्हणल्यार सबळें हें काण उडयचें तर देवा लागीं आमी वचूं जाय, जेजू लागीं आमी वचूं जाय, जेजू लागीं आमी मागूं जाय. त्या देखून म्हणटा हांव आनी म्हजो बाप एक. हांव म्हूण सांगोना हांवूच तो आयिल्लो, हांवेंच करूंक आयिल्लो म्हूण सांगोना. जो हांव बावतिस्त कितें म्हणटा हांव न्हय तो, हांव न्हय. येवंक आसा पळय तो श्रेश्ठ म्हज्या की कितल्या की वर्त्या माप आसो ताच्या पांयांचे मोच्यांचे लेस बांदूंक सयत नाडे बांदूंक सयत हांव फिट्ट न्हय. पळया कशें तो सांगता. हांव म्हणलो मनोभाव ताणें सण चडल्या देखून संपंतारान देवाचे वर्ती वाट ताणें करूंक जाली. म्हज्या भावनांनी भयणीनो आमी हांव म्हणलो एक संबंद आमकां खंयच्याय बरेपणाक व्हरून पायना. दुसरो संबंद जावन आसा आय एंड इट. हांव आनी ती वस्त. इट म्हळ्यार एक वस्त म्हणयात आमी. आनी ह्या दिसांनी कोरोना पॅन्डेमिकांत त्या जाळा जावन आय आनी इट असो संबंद इतलो जाला की मस्त फिट्ट जाला तो आतां आमी काडूंकूच बारीक कश्ट जाला. त्या देखून तुमी पळयतात आज आमची भुरगीं कितली बरीं आशिल्लीं पयलें पूण ह्या कोरोना उपरांत म्हणलें असो फादर आमची भुरगीं सत्यानाश जालीं फादर. आमची भुरगीं वायट सवयेक लागलीं फादर. आमची भुरगीं मोबायलाक अटॅच जाल्यान फादर. आमची भुरगीं लॅपटॉपाक अटॅच जाल्यान फादर. आमच्या भुरग्यांक टीव्ही जाय फादर. आतां शिकप नाका, मीस नाका, दोतोनीचे क्लास नाका, बायबल रिडींग नाका. आय एंड इट म्हळ्यार एका वस्तू वयर आमचो संबंद. आनी थोड्यांक आतां आय एंड इट म्हळ्यार पेट्यां कडेन संबंद. पळय जाय जानवराक बरें करून पळय जाय पूण मनशाक पळोवचे बदलाक तातूंत पेट्याक पळोवन ताकाच पोसोवन ताकाच केस दिवन ताकाच आरोवन ताकाच वेंगून जाल्यार तुज्या मनशाचें खंय गेलें. मन जाती पळोवनच म्हणा पळय जाय ताका रीत आसा ताका नीत आसा इतलेंच. पूण you cannot shift your focus from human to the animal. कंप्लीट जावन वचो. त्या देखून आज आमी थोडो फुडें एस्केप करचे खातीर थोडी सुकणीं पोसची तांचे उठूक आसचें. मनशा कडेन मान नाका थोडे कीर पोसचे आसच जाय. सगळ्यांक आमचो प्रकृती प्रेमी सन फ्रांसीस आसीस हर एक सांगत आसलो पूण ताचो संबंद मनशा सगळ्यात कितलो बरो दवरलो ताणें. आनी आय एंड इट थोड्यांक आतां पळय जाय आतां एक आमकां थोडे इल्ले बरे पयशे जाल्यात देवान दिल्यात पूण पयशे जाल्यात म्हूण आमी व्हड व्हडलीं घरां बांदून व्हड व्हडलीं कारां काडून
हे भोवन आनी ताचे वयर तांचो संबंध दवरल्यार देवान दिल्ले बरेपणाक आमी उपयोग करूंक ना म्हूण आमी चिंतेत. देवान दिलां जाल्यार कित्याक दिलां ते हेरां सांगता बरें वांटून खाण घे, हेरां सांगता वांटून घे, तुकाच सगळें दवर तुंत तुजें जिवन सुखभोगी करन विलास जिवन करूंक तुका दिवना. देवान दिता जाल्यार देव एका बऱ्या पर्पसा खातीर उद्देशा खातीर दिता आनी तो पर्पस जावन आसा आमी सांगता हेरां सांगता आसचो. त्या देखून आय एंड इट तुजें अटॅचमेंट टू द थिंग्स, तुजें अटॅचमेंट टू द सर्टन एनिमल्स, तुजें अटॅचमेंट थोडे खंयचे खंयचे तुका जाय ते सगळें तुवें घालन कांयच फायदो ना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आय एंड इट संबंध म्हणटा आसतना एका मनशा विशयान म्हाका कळीत आसलें. धार्मीक तो जावन आसलो आनी ह्या धार्मिकाक बरी एक आशा आसली. सगळे वस्तू जाय, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जाय, इस्टर्न म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जाय, कितें येणें नाका पुरो आयफोन ते हे सगळें आयले आयले आयले. ताका देवान त्या प्रमाणे एक अवकाशी करनिलो. दुसऱ्या भायल्या गांवा वचून जाय ते वस्तू हाडले, आपणायले आपणायले आपणायले. उपरांत कितें आनी कितें आनी कितें आनी कितें म्हूण पळय लागलो. सगळे वस्तू जाल्ले उपरांत धार्मीक भेस सोडलो आनी सीदा गेलो. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, तुजें अटॅचमेंट आय एंड ह्या वस्तूंक आसा तरी तांतूं तुका संतोष दिना आनी तो संतोष तुका मेळना. आमचे संबंध ह्या वस्तू सांगता आसतना आमी निर्जीव जाता. एका रितीर ह्याच वस्तू सांगता आमी उपयोग करी जाय, कितल्याक फायद्याक जाय तितले मात म्हाका कितें उपयोग जाय तितल्याक मात शिवाय तांतूं एडिक्शन जावचें न्ही. आज तुमी पळयलें जाल्यार ल्हान भुरगीं सयत त्या मोबायलान ते एडिक्ट जाल्यात. हाका कारण कोण? ती आमच्या घरान तुमच्या घरा आसात. जायते फुडें म्हणचे आसा तुमच्या घरा आसून तुमी तांकां दिवन आज ल्हान बेड्डान जावन ह्या पाळण्यान जावन सकयल दवरल्या भुरग्याक सयत काळजे जाल्यार गलीज कार्टून थंय पळयल्यार मात ताच्या तोंडाक वयचें. तोंडांनी एसें थंय पळोवन पळोवन चेपचें आसा, पातोर तोंडाक दिल्यार खावंक तयार आसात. थंय आसात ह्या दिसांनी माव 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 माव. त्या देखून ताणें उलोवची लँग्वेज दिता जाल्यार माव 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 माव. थोड्यांक उलोवंक येना. मागीर आपण हाडटात फादराक जीप सुटना, हांव ताका तें सुटना. पळयलां तुवें तुका एक अटॅचमेंट जाला वस्तू वयर. तें अटॅचमेंट तुवें करच्या खातीर ह्या भुरग्याक आनी एक अटॅचमेंट दिलाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां भुरगीं जाय, भुरगें देवाचें देणें आनी ह्या भुरग्यांक भोव मोगांत आमी तांचे सांगता आसा जाय, तांचे सांगता वेळ करची जाय. वेळ ना म्हूण सोडलें जाल्यार उपरांत आमी मस्त नाका नाका जाल्यार खंयचे थेरपी कसो जायत. ते थेरपी काल थोड्या वटी काल नांवाक मात्र ते थेरपी पुरो जातात म्हूण सांगूं येना. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या लागीं थोडे भुरगीं येता, फादर त्या थेरपीक गेलें ह्या थेरपीक गेलें, कांय फायदो ना फादर. हांव म्हणजे थेरपी तुजी कर. लोवर एका दिसा त्या भुरग्याचें माथें बसय, त्या भुरग्याक 2 केस दी, पोटलोन धर, कितलें वेंगूंक जाता तितलें वेंग, इल्लें उबारय, इल्लें उखूल धर आनी ताचे सांगता धांव, ताचे सांगता खेळ. तें करूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार तुजें अटॅचमेंट आसा न्ही आय एंड इट. ताका बेजार जाता न्ही, ताका बेजार जायना. ताका बेजार जाल्यार एक इजार घालून थंय दवर ताका. कित्याक म्हळ्यार आमी आय एंड इट आमचो संबंध केलो जाल्यार आमचें जिवन तितलें सुफाळ जायना. मोगाचें थर्ड संबंध आसा आय एंड यू. हे आय एंड इट हे 2 संबंध आमकां खंयच्या फायद्याक येनात. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवन थंयच निराश जावंक शकता ह्या संबंधा देखून. पूण आय एंड यू, हांव आनी तुमी, हांव आनी तूं हो संबंध रचूंक देवान आमकां आपयलें जावन आसा. जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसारी लौकीक वस्तूंक लाभद नाकात, ह्या संवसारी दिर्वें पुंजय नाकात. माथेवच्या वांजेलांत तो बऱ्या तरान सांगता ह्या संवसारी दिर्वें तुमी पुंजयलें जाल्यार ताका कीड खाताली, वाळे येताली आनी तें खंयच्या फायद्या तुमकां येवचें ना. तुमी पुंजया दिर्वें त्या सर्गार आजार म्हणटा. आनी त्याच प्रमाणे हांव आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा ह्या संवसारी वस्तूंचो तुमी मोग केलो जाल्यार बापाचो मोग तुमचे थंय आसचो ना. ह्या इट्ट म्हणल्या वस्तूंचो तुमी मोग करूंक गेल्यार तर बापाचो मोग तुमचे थंय आसचो ना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचो मोग आमकां जाय, त्या पुताचो मोग आमकां जाय, आत्म्याचो मोग आमकां जाय.
हे सगळे वस्तू आमकां उपयोगाक दिल्यात, कितले जाय तितले. द लिमिट द यूज ऑफ दीस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, अँड डोंट सकम टू द डिझायर. म्हळ्यार तुज्या आशेक तूं पडनाका. आनी अशें आसतना जेजू सांगता, म्हजे सांगता एक जावन रावा, म्हजे जावन एक जावन रावा. ह्या वस्तू सांगता न्हय, तुजे तरी. तो ताका आमी म्हणटा स्वार्थाचो मोग. आई अँड आई म्हणटा स्वार्थाचो मोग, सेल्फ लव म्हणटा ताका. सेल्फिश आनी सेल्फ लव. त्या देखून मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमी वर्त्या तरान आई अँड इट पयस दवरलें जाल्यार आमी कोणाचो मोग खरी जाय, आमी कोणाचो संबंध रचून हाडी जाय. तो जावन आसा तिसरो संबंध. हांवें म्हणलो हांव आनी तुमी, तुमी आनी हांव. हो संबंध आमी बऱ्या तरान रचून हाडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी हो हांव आनी तुमी, आय अँड यू, हो संबंध रचूंक आमकां जायते अवकाश आसात. जेजू म्हणटा तुज्या दोळ्यांक दिसच्या तुज्या भावा भयणीचो मोग करी. आनी ते वर्त्या तरान तूं सांगा तांचे सांगता राव. आनी त्या देखून जो हांव परत आमकां सांगता, तुज्या दोळ्यांक दिसच्या तुज्या भावाचो या भयणीचो मोग तूं करिनाय जाल्यार तुज्या दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचो मोग तूं कसो करतलोय. कण्ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನರರ ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಕಾಣದ ದೇವರ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಕಾಣು ನೀ ಅವರಲ್ಲಿ दैवरूपव म्हणटा. कोणाचे? देवाचे रूप तुवें पळोवंक जाय, देवाचें बरेंपण तुवें पळोवंक जाय. आनी असल्या बरेपणान तूं जियेत आसतना देव तुका आदार जातालो आनी बरें करतालो. आनी असल्या बरेंपण दिवच्याक देव आमचे सांगता आसा, आमचे सांगता तो आयला, आमचे सांगता तो जियेता. आनी अशें आसता ताचें रूप हांव हेरांतय आमी परत्या मोगान आसा जाय. मोगाच्या अगे दाळे म्हणचे आसा आमी ती रूच साकोंक जाय, रूच साकोंक जाय. सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा तुज्या भावाक आनी तुज्या भयणीक क्रिस्ताचें ते रूप जावन पळय. क्रिस्टोसेंट्रीक म्हळ्यार क्रिस्त तुजे थंय आसा, तर हेरांतय त्या क्रिस्ताक तूं आयडेंटिफाय कर, त्यांचे थंय त्या क्रिस्ताक तूं पळय. आनी अशें आसता आमचो संबंध भोव अपुरबायेचो जातालो, मोगाचो जातालो. मात न्ही हांव आनी तुमी म्हणटा आसतना आमी एकामेका थंय तारतम्य करचें न्ही. म्हळ्यार ताका म्हणटा पार्शालिटी आर इंडिफरन्स म्हणटा आमी. डिफरन्स करचें न्ही. आमी एकामेका थंय जनरस जाय. जनरस म्हळ्यार उदार जाय. एकामेका पळयत आसतना एकामेका थंय आमी एक बरेंपण पळोवंक साकत जाय. हर एक भुरग्यांक पळयत आसतना सोलो जावन चली जावन देवाचे विस्तार रचना आमी वळणूंक साकत जाय. देवाचे विस्तार रचना आमी वळणीत आसतना देवूच आमचे सांगता आसा म्हणलें बघप आमकां येतालें. त्या खातीर आमी म्हणटा इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता आसा. हांव आनी तुमचो संबंध बरो जाता आसतना त्या खातीर जेजू म्हणटा तूं वेदी मुखार तुजी काणीक दिवंक वेताय जाल्यार तुज्या भावाक या तुज्या भयणीक तुज्या विरोध कितें आसा म्हण बगलें तर वच आनी ती तेंत दवर, ताचे थंय राजी जा, पाटी ये आनी ती काणीक दी. पळया हाचो अर्थ म्हण आमी समजून घेतलो जाल्यार एक अर्थ दिव्य मोगाचें न्हू. आनी आमचें जिणें इतलें अपुरबायेचें जातालें आनी कुरपेचें जातालें. कित्याक कुरपा जायचे तर एकामेकाच्या संबंधान ती येवची, बऱ्या तरान माया मोगान जियेत आसतना मेळची. आनी तसले कुरपेचे देणे जेजूत आमकां दिता आसतना आमी खंयचेंय उणेपण भोगूंक न्हय, ताच्या बदलाक जायतें बरेंपण आमी भोगूंक शकता. तर जेजू लागीं आमी मागता आसतना कितें आमी मागतले? आमच्या हर एकल्याचो संबंध बरो जावं दी. हर एक लागीं एक मोवाळ दोळ्यांनी, काकुतीच्या दोळ्यांनी, दयाळ्याच्या दोळ्यांनी आनी मोगाच्या आनी विश्वासाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकल्या तरी आमी मनशा रुपी देवाक पळयतले हांव. आनी तें जावन आसा जेजून आमकां सांगचें जसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरीं जाय. तुज्या दोळ्याचो काळोख तुवें काण उडय जाय म्हणटा. त्या देखून तो म्हणटा तुज्या दोळ्यांत आसलें तें आडें पयलें काण उडय आनी उरिल्लें किसर मागीर तूं पळोवंक शकतालो. कित्याक तुज्या आडें दवरून तुवें हेरांचें किसर पळोवन कितें फायदो? ताच्या बदलाक मोवाळेन, उदारपणान
गुणेस्त रितीन शेगुणांनी भरता आसतना हेरांकी त्यात शेगुणाक आमी हाडूंक जाता. तर जेजू लागीं आमी मागता आसतना कितें मागतले? शेगुणाचे गुण आमकां दी, शेगुणांनी भरलेली जिणी आमकां दी. आनी तसलो संबंध आमी एकामेका थंय रोसूंक फायद्या खातीर न्ही. थोडें फ्रेंडशीप धरचें ताकाच आमी म्हणटा सेल्फ लव म्हूण, म्हज्या फायद्या खातीर तें न्ही. आमी दवरचे संबंध म्हजे जावन कितेंय दिवंक जाता जाल्यार दिवंक, बरें करूंक, तांकां वर्त्या मोगान पळोवंक. जेजूच्या त्या दोळ्यांनी तित्त दिश्ट कणवळे असो जेजू, तित्त कणवळ्याचे दिश्ट आमी हेरां थंय लावच्याक जेजून आमकां आपयल्लें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी चवथो संबंध तो भोव अपुरबायेचो. आय एंड दाव, आय एंड गॉड. आनी तो जावन आसा आमचो संबंध. त्या देखून तुमी कुर्साचे कुरीस पळयलो जाल्यार नीट रूख जावन आसा जेजू आनी आमचो संबंध, ह्या देव आनी आमचो संबंध. आड रूख जावन आसा म्हजो आनी म्हज्या भाव भयणीचो संबंध. पळया एका कुर्सारत आय एंड यू, आय एंड दाव, आय एंड गॉड. तर देवा मुखार आमचो संबंध कसो आसा जाय, देवा सांगता आमचो संबंध इतलो बऱ्या मापान आसा जाय की धनदुतांचो कृत्यान आमी पळयलें जाल्यार 4थ्या अध्यायान तुमी पळयलें जाल्यार हर एकलोय समानता लेखतालो. तांच्या थंय एका काळजाचे आनी एका मनाचे ते जाल्ले, मात्र थंय तांच्या थंय कितेंच उणें म्हण बगोना. कित्याक थंय मोग आसलो. कोणाचो मोग? जेजूचो मोग थंय आसलो. कित्याक जेजू परत परत तांकां मेळटालो, परत परत शांती तुमकां म्हणटालो, समाधान तुमकां म्हणटालो. आज जेजू परत परत हर एक घडी आमकां मेळटा, तेंत शांती आमकां दिता, तेंत समाधान आमकां दिता. तर मोग असो जिनस आमचे थंय पळोवंक आमकां मेळटा गी. तेत दम दोतू तांकां सनेत्रेनांत तांकां धरलें, झेर बाद मारलें. ह्या वेळार ते भियोनात. ते म्हणा लागले आर्गा जेजू, होगळाप जेजू, कित्याक तुज्या खातीर आमकां कश्ट भोगूंक मेळ्ळे. आज आमी कोण सांगता देवा खातीर कश्ट भोगूंक मेळ्ळ्यार आमकां बरें म्हूण. आमी म्हणटा देवान आमकां कश्ट दिल्यात, पातये ना देवाक, देवा लागीं येना. थोड्यांनी एक प्रॉमिसूच केला म्हूण दिसता. म्हणटात काय म्हाका देवान बरें करूं ना, हांव मात देवा लागीं येवंकूच येना. हे आमचें एक पिशेपण, उणेपण. कित्याक देव आमकां कितेंय दिता तर ते बऱ्याक दिता, बऱ्या तरान आमचो संबंध आनीकी देवा लागीं व्हरच्या खातीर दिता. त्या देखून आई एंड दाव हो संबंध बऱ्या तरान हाडीत जाय. हो संबंध पाद्र पियोन कसो केलो गताय तुमकां? पाद्र पियो म्हणा लागलो म्हज्या देवाचे इल्ले कश्ट, म्हज्या जेजूचे इल्ले कश्ट म्हाका मेळ्ळे जाल्यार पुरो आसले. सान फ्रांसीस असिझियन तूं म्हणा लागलो म्हाका इल्ले ते 5 गाय, ह्या गायांची दूख कांयच न्ही, त्या कुर्साचे कश्ट हांव इल्ले इल्ले वोवन आसा, चड न्ही इल्ले. तर त्या जेजून वोवयल्ले ते कश्ट, ताणें काडिल्ले ते कश्ट, ताचें तें दूख कोण वर्णूंक सकत म्हणटा सान फ्रांसीस असीझ. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवनांत पोवा पुरबाय तरान आमचो संबंध रचूंक आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सांगात एक जावन रावल्या करीत येतेश्ट फळ दिवंक सकानांत. हांव दाखवाल तुमी पांटे. वय आमी जेजूचे पांटे जावन आसतना सकत त्या दाखवाली जावन येता. ती सकत आमकां दैनंदीन जिवनांत मेळटा. जायते जाणां आज म्हणटात फादर कसले बरें असर्यां जाल्यान फादर आमच्या जिवनांत. जायते बरें देव आमकां मेळटा मेळटा म्हणटात. कित्याक तांचो भावार्थ, तांच्या भावार्थांत ते तीर जाल्यात. त्या देखून तांच्या भावार्थांत जेजू तेन्ना म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यात तर येतेश्ट फळ दिवंक तुमी शकतले आहात. तुमी म्हजे थंय रावता जाल्यार आनी म्हजे उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सकाळच्या वेळा आमी पळोवचें तें सनशायन, त्या सुर्याची किरणां परत आमकां म्हणटात आमचो देव जिवान देव, आमचो देव आमकां राखचो देव, आमचो देव आमकां पोसचो देव. असल्या देवा लागीं आमी एक जावन जियेत आसतना देवूच ताचे सांगता आमकां घेतालो. तर मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमी फाटे जावन दाखवाली सांगता एक जावन रावया. जेजू लागीं चड लागीं सरया.
ह्या संवसारी वस्तूंचो मोग आमी घेवन कांयच करूंक ना. जोंजेल आमकां म्हणटा रक्त मसाचे ओंदवण्यो, तुज्या दोळ्यांची पुसलणी, ह्या संवसाराची पकड दौलत घेवन तुवें कांयच करूंक जायना. हे तुज्या जिवनाक कांयच बरें करूंक शकना ते. ताच्या बदला देवाचो मोग, देवा वयर तुका आसचे तो संबंध आनी त्या जेजूचो अनुभोग तुका जायतें बरेंपण दिवंक शकता. तर आमच्या जिवनांत आमी आमचो संबंध कोणा कडेन दवरी जाय? आय एंड इट पयस दवर न्हू. कितले जाय तितले मात उपयोग करूं न्हू. आय एंड यू एंड आय एंड दाव सोड आमी उंचाय गरज जाय, ताची वळणावळ जाय, ताची अभिवृद्धी जाय. देर शूड बी अ ग्रोथ इन दीस लायन. आनी ते दळा आमी देवाक लागीं सरता मात्र न्ही, जेजूच आमकां लागीं सरतलो आनी म्हणटा तो कमार बांदून आमकां पंक्तीर बसून वाडटालो म्हणटा आमी. कित्याक आमचो संबंध तसलो जावंक जाय. तर आय एंड यू, आय एंड दाव असलो संबंध रचूंक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, या आमी जेजू लागीं, या आमी एकामेकाक सांगता. त्याच कणवळ्याच्या आनी मोळ्याच्या दोळ्यांनी आमी हेरांक पळयत आसतना आमचे जावन थोडी बरी तांच्या जिवनाक जाय जाल्ली पॉझिटिव्ह किळणां धनात्मक रितीर तांच्या जिवनांत कितें म्हणून बरेंपण हाडूंक जाता तर तें आमी कळलें तर आमचो संबंध आनीक घट जातलो. त्या दाळा जेजू सांगिल्ली ती उतरां, तुमी म्हजे सवें एक जावन रावल्यात तर यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. आनी फळ दिवपी कोण? तोच जेजू. त्या पांट्यांनी एखादो वेळा दाखवाल त्या पांट्या सांगात एक जावन रावता आसतना त्या पांट्यांनी जायतें फळ येयचें जाल्यार दाखो येयचें तर जेजून दाखवालीन जायती सकत आनी जायतें बरेंपण थंय दी जाय. त्यो मात्र दाखो देंवताल्यो. आमचे थंय तशेंच ती दाखवाल पांटे जावन आसा. आमचे थंय बऱ्या तरान कुरपेची जर देंवली तर आमी यथेश्ट तरान फळ दिवंक शकतले. खंडीत जावन बरोन वमतोच्या मापाचे आनी असलें फळ दिवच्याक जेजू आमचे सांगात आयिल्लो, आमचे सांगात तो रावता. आमचो आनी ताचो संबंध वर्तो करून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दिव्यवाणी चॅनलांत आमी बोवापूरबाई तरान जेची वळख, खरी वळख आमकां दिवन आसात विनोद आनी ताचें कुटुंब. तुमचेर आमी वर्ती आशिर्वादां मागता. देव चड आनी चड मापान आनीक वर्त्या तरान तुमकां बेसांवांनी भरून दी. तुमी हाती घेतिल्ले हर एक कार्य देव रावण म्हणल्या बरी वाटो उक्तो करनासा. ताका हेवटें म्हळें द वे टू हेवन इज हेवन. द वे टू हेवन इज हेवन म्हळ्यार आमी सर्गाची वाट ती हांगाच सर्ग जावन आसा आनी तेच वाट आमी तयार करची त्या ससनाच्या सर्गाक वेच्या खातीर. पूण आमी हांगा हात बांदून बसोंक जायना. आमचे हात बरे विशाल तरान मुखार सोन एकामेकाचो आदार दिवन देवाक आमी स्तुती करूंक, देवाक आर्गां दिवंक आमी उपयोग करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.